न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश पुरो बामणकर। आमच्या रिपोर्टरांनी खंयच्यो बातम्यो हाडल्यात आनी आमच्या सब एडिटरांनी तांकां कश्यो तयार केला हाचो एक बारीकसो आढावो आमी घेवया। सर्वप्रथम आमी या आनी आमच्या इंचार्ज डेस्कांतलो इंचार्जाक विचारया की तेणी खंयची आयज म्हत्वाची बातमी केला। सुशांत, तुजी खंयची म्हत्वाची बातमी आयच्या दिसाची? सभापती रमेश तवडकरांनी एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। ते म्हटल्यार भाजपाच्या वेळारूच गोंयांत गावडा, कुणबी आनी वेळीपांक हेचो दर्जो मेळिल्लो आनी एसटी दर्जो मेळिल्लो आनी आतां 2027 भाजपाच्या काळानूच तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें असो गवाय सभापती रमेश तवडकरान दिल्या। सद्याक एसटी रिजर्वेशन वयल्यान आरती परती चर्चा चालू आसा राजकीय पावंड्यार तशेंच एसटी समाजा मदीं। हाच्या वयल्यान 2 गट तयार जाल्यात। ते मदीं ह्या एक गट एक आरोप करता, दुसरो गट दुसरे वटेन ते आरोप भायर मारता। जो केंद्रीय मंत्रालयान एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाक हयकार दिल्लो आसा हे विशींचें पत्र केंद्रा कडल्यान गोंयांक आयिल्लें आसा। हे विशीं जी एक टीम आसा ती बेगीनच जे गृहमंत्री अमित शाह तांची भेट घेवन एसटी रिजर्वेशन फायनल करतले। कितले टक्के एसटी आरक्षण दिवप ताचेरूय सविस्तर चर्चा जातली। दुसरें एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट जे सभापती रमेश तवडकरान केला ते कालच आमचो आलेख सिकेरा जो आमदार आशिल्लो ताणें मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। ताणें मंत्रीपदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत साहजिकच एक प्रश्न निर्माण जाता की सभापती रमेश तवडकार सभापती पदाचेर खूश आसा की ना। हे विशीं जेन्ना आमच्या रिपोर्टरान सभापती रमेश तवडकराक विचारले तेन्ना तो म्हणटा आपूण खुशच न्ही जाल्यार समाधानी आसा। आपल्याक मंत्रीपदाची आस्त ना आनी फुडाराकाय नासतली, आपूण ते विशीं विचारणा करूंकय ना आनी करचोय ना। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनान। काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरा बद्दल 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां सुशांतान सांगल्यो। आतां आमी आमचे सब एडिटर तशेंच एंकर समिधा कडेन। समिधा, तुवें खंयची बातमी केल्या? आयज म्हजे कडेन 2 बातम्यो आसा। एक म्हणजे एक दुख्खाची घडणूक घडल्या ती म्हणजे पांजरखणी कुंकळे ह्या वाठारांत रस्तो अपघातांत एक गाय आनी 4 वासरांक मरण आयिल्लें आसा। तर गाडयेन तांकां नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडला। तर कुंकळे पालिकेन हाचेर लक्ष दिवचें आनी ह्या गोरवांचो खंय तरी बंदोबस्त करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा, कारण हें सतत घडत आसा। वासरांचो जीव वचतूच आसा आनी अपघाताचे प्रमाणूय वाडपाक लागल्यात, देखून नगरपालिकेन हाचेर आतां लक्ष दिवचें। दुसरी बातमी म्हजे कडेन आसा ती म्हणजे दिवचलच्या IDC वाठारांतलो रस्त्याची सामकी आवतिकाय जाल्ली आसा। मेळत थंय धुल्लाची समस्या उप्रासल्या, तशेंच फोणकुलां पडल्यात आनी हाका लागून गाडी चलोवपाची सोडूनच दियात पूण चलपाक लेगीत कठीण जाल्लें आसा। ही बातमी तुमकां पळोवंक मेळटली आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। तर हे आशिल्ले एंकर समिधा मुजरत ताची बातमी 7 PM बुलेटिनाक पळोवया। आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे एंकर तशेंच सब एडिटर संजनान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। राना उदरगत महामंडळाची बसका जाली। त्या बसकेंत हिंटरलँड पर्यटनाक उर्बा दिवपी म्हत्वाचे निर्णय जाले। तातूंतली म्हणल्यार गोंयच्या रान संरक्षीत वाठारांनी BSNLच्या 8 टावरांक वन्यजीव मंडळान मान्यताय दिला। तशेंच सुर्ला 70 आनी कुळ्या इको कॅम्पांक मंडळाची तत्वताय मान्यताय मेळ्ळा। तर संजनान खूप महत्त्वाची बातमी सांगली की BSNL 8 टावरांक मान्यताय दिला संरक्षीत वाठारांनी। जी राना उदरगत महामंडळाच्या वतीन बसका जाल्ली काल, त्याच्या बद्दल ही बातमी आशिल्ली। आमच्या बरोबर आसात आमचे डेस्क रश्मी नर्से। रश्मीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया।
गौरीश आयज 2-3 इम्पॉर्टंट घडामोडी जाल्यात. पयली म्हणजे गांधी मार्केट सदींच तसो पळोवंक गेल्यार चर्चेचो विशय आसता. जे पसरेकार बसतात थंयसर ते कांय जाण सोपो भरतात, जाल्यार कांय जाण जे आसात पळय ते सोपो भरिनात आनी इल्लिगली थंयसर आपलें सामान विकतात. आतां जाला कितें, बाबू आजगांवकारान आयज जो आमचो आदलो उपमुख्यमंत्री ताणें आयज हो विशय काडलो आनी आयज धडक मोर्चा व्हेलो मडगांव नगरपालिकेचेर की हे जे सोपो भरिनासतना लोक बसतात तेंच्या खातीर जे सोपो भरतात तेंच्या ते जे पसरेकार तेंच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता. सो एक तर हेतून स्कॅम आसा. कितें म्हणजे ते सोपोकार रिसिप्ट दिनासतना भायल्या भायर पयशे उखलता जे नगरपालिकेक म्युनिसिपॅलिटी कडेन पावना, जाल्यार जे बसतात ते बाबडे बसोनूय तेंचे ते दीस आवडोय सुटना अशी गत आहा. सो हो विशय तडीक लावचो जाल्यार ओगी रावचो ना असो बाबू आजगांवकारान आयज ठिय्या आंदोलन करून थंयसर इशारो दिल्लो आसा. आनी ताणें म्हटलां की गांधी मार्केट ओवरऑल तुमी पळय जाल्यार ताका रिनोवेशनाची गरज आसा. परत शॉप्स जे आसले ते शॉप्स ब्लड रिलेशनाच्या भायर गेल्यात असोय तेचो दावो आसा. सो ते सगळे ओवरऑल हेची चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी ताणें केल्या. सो आयज जो आमचो जी सेकंड हाफ आसली ती ह्याच विशया वयल्यान तापली, गांधी मार्केट. सेकंड जो विशय आसा तो म्हणजे CMान आयज एक कॉन्फरन्स जाली नाबार्डाची जी शेतकाराच्या नदरेंतल्यान खूप म्हत्वाची. नाबार्ड हो सेमिनार दर वर्सा आयोजीत करता आनी 2024 आनी 2025 ह्या वर्साचो जो सेमिनार आसा इट इज कॉल्ड स्टेट क्रेडीट सेमिनार बाय नाबार्ड. तो आयज जालो. तेतून शेतकऱ्यांक कितें येवजण्यो आसात, बँकींग तांकां कशें हेल्प करूंक शकता आनी सरकाराच्या खात्यान तेंच्या वांगडा कशें जोडप ह्या विशीं मार्गदर्शन जालें. CMान खूब बरें म्हटलां की आनी एक CMान हांगा विधान केलां की जॅगरी क्लस्टर कम पॅडी क्लस्टर गोंयान येतले, एक दक्षिण गोंयान एक उत्तर गोंयान. सो जेन्ना आमी म्हणटा की वेन इट कम्स टू लायक PM सेईंग डबल इनकम करतलो फार्मराचे, तेन्ना अशें जर हे फुडारात घेत पावलां जाल्यार शेतकऱ्यांक, गोंयच्या शेतकऱ्यांक ती खरीच म्हत्वाची ठरतली. ऑर्गेनीक फार्मिंगाकूय तेणें खूब म्हत्व दिलां. इंटग्रेटेड फार्मिंग जावंक जाय म्हटलां. कमी जाग्यान चड पिकावळ कशी घेवप हेचें मार्गदर्शन घेवन तुमी शेतकारांक शेती खात्यां कडल्यान शेतकारांनी फुडें सरचें अशें आव्हानूय CMान केल्लें आसा. सो ह्यो दोन आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी आनी ज्यो गोंयचे थर्ड हांव तुका बातमी सांगता ती आयज सभापती रमेश तवडकरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. काणकोणा 23वो लोकोत्सव जाता जो एक्सक्लुझिवली काणकोणान जाता. 2 प्रकारचे लोकोत्सव, एक आहा तो पणजे जाता जो आर्ट एंड कल्चर करता, हो तो न्हू, हो काणकोणा जो आदर्श युवा संघ आसा पळय तो ऑर्गनायज करता गांवडोंगरी खोतीगांव हांगासर. गांवांतले जे समाज जीण आसता, गांवगिरे वाठार, खाद्य संस्कृती जावं आनीक कितें तेंचें राहाणीमान, तेंची जिवनशैली हे सगळ्यांची म्हायती दिवपी हो लोकोत्सव. हेका खुबशे लोक येतात गौरीश. म्हणजे गांवांतले सोडूनच घाल पण गांवांतली जीण जर जी अभ्यासक आहात जे PhD करतात वेगवेगळ्या विशयांचेर गांवांतल्या जिणेचेर तेंच्या खातीर हो लोकोत्सव खूब म्हत्वाचो. हो लोकोत्सव 8 ते 10 डिसेंबर ह्या काळात जातलो अशी म्हायती सभापतीन दिल्ली आसा. सो ह्यो आयच्यो 3 न्यूज तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. येस. तर रश्मीन 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां सांगल्यो. त्याच बरोबर लोकोत्सवाचो उल्लेख ताणें केलो की कशा प्रकारे हो गांवचो गांवडोंगरी काणकोणांत जो लोकोत्सव जाता तो कशा प्रकारे हो पणजेच्या लोकोत्सवा पेक्षा वेगळो आसा. तर आमच्या बरोबर आसा आमचे एंकर तशेंच सब एडिटर दिप्तीन खंयची बातमी केला तेच्या कडल्यान विचारुया. गौरीश, महाभारत आणि रामायणाचा जो आस्पाव आसा तो सोशल सायन्स या सब्जेक्टाचा अभ्यासक्रमात आस्पाव करून घेवचो असो प्रस्ताव जो आसा पळय चल्लो NCERTन दिला. आणि हातून फक्त रामायण आनी महाभारतूच न्ही तर पौराणीक वेद जे आसात, आयुर्वेद हांचोय आस्पाव करचो असो प्रस्ताव मांडिल्लो आसा. सो हाचे खातीर एक समिती वेंचतले आनी त्या प्रमाणे योग्य तो निर्णय घेवन, सुचोवण्यो घेवन जो आसा पळय हो निर्णय घेवपाचो आसा. येस. तर ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो दिसभराच्यो म्हत्वपूर्ण गोमंतकाच्यो बातम्यो ज्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी कशा प्रकारे तयार केल्या ताचो एक बारीकसो नियाळ दिलो. त्याच्या बरोबर अजून ज्यो बातम्यो येतल्यो अजून दीस सोंपोंक ना त्यो सुद्दां बातम्यो तुमकां आमी 7 PM बुलेटिनात दाखयतले. त्या खातीर पळयात आमचें 7 PM बुलेटीन आनी पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन
केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.